पोंगळचो एक फामाद संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनली हाका काणकोणच्या राजबाग दर्यान बुडून दुर्दैवी मरण आयले। संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनली हो 27 तारखेक ताच्या फामिली वांगडा गोंय भोंवडेर आयिल्लो। बिरेस्तारा सांजेर राजबाग दर्यान न्हावपाक गेल्लो तेन्ना दर्यांत आयिल्ल्या व्हडल्या ल्हारान ताका उदकांत व्हेलो। ह्या घडणुकेन ताका दुर्दैवी मरण आयले। पुलिसांनी पंचनामा करून ताची कूड ताच्या फामिलीच्या सुवादीन केली। बेंगलोरचा एक फामाद म्युझिशियन क्लेमेंट स्टॅनली वय 29 हेकाच हांगा राजबागच्या काणकोणच्या राजबाग ह्या दर्यावेळेर मरण आयलें। क्लेमेंट स्टॅनली 27 तारखेर आपल्या फॅमिलीक घेवन बेंगलोरच्यान गोंयांत आयलो। गोंयांत तो पाळोळ्याच्या दर्यावेळेर रावतालो। हे असो आमचो फाटल्यान दोंगर दिसता, ह्या दोंगरा वयच्यान ते वयच्यान पाळोळ्या बीच आसा। त्यो दोंगर नॅचरल सिनीक ब्युटी पळोवपा खातीर दोंगर क्रॉस करून येयल्ले आनी हेवटेन न्हांवपाक लागले। न्हाता 15 मिनटांनी सुमार अशी एक ल्हार येयले व्हडली आनी क्लेमेंट जो स्टॅनली आशिल्लो 29 वर्साचो भुरगो ताका ते ल्हार घेवन गेले। तो पर्यंत हांगच्यान लायफ गार्ड थंय पावता आनी ताका काडटा म्हणल्यार ताका तेन्ना मरण येयलें। आतां तेजी कूड सद्या बेंगलोर तेजी फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्ली आसा। पुलिसाच्या आनी हांगच्या थळाव्याच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगा जायते ट्युरिस्ट येता राजबाग दर्यावेळेर की डीप आसा हांगा आनी हेणी लायफ गार्डान पिल्लूक मारून सुद्दां लोक आयकनासतना भितर दर्या वयतात। हेजेर खंय तरी कंट्रोल येवपाची आज गरज आसा।